नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. सेजान काडिल्ल्या कामगारांच्या प्रश्नाचेर सेजा कामगार संघाची 15 तारखेर बसका. 1,500 कामगारांक काढले. कामगार म्हणतात मिनाची ई पावणी बेगीन करात. कामगारांक कामावेल्यान काडपी कंपनीक खणीचे लीज दिवचे नात. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. सेजा कंपनीन कामावेल्यान काडिल्ले कामगार मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक. पीडब्ल्यूडीच्या कोट्यांनी रुपयांच्या घोटाळ्यात क्राईम ब्रँचीन एनएसयूआयच्या सुनील कौठणकराकडच्यान मागली माहिती आणि डॉक्युमेंट. चर्चिलाच्या स्कॅमाची चौकशी सुरू. लैंगिक अत्याचार केशीत तरुण तेजपालाच्या न्यायालयीन कादयेत वाड. जेएमएफसी कोर्टान आनीक 10 दिसांनी वाडयली कादय. जामीन अर्जाचेर मंगळारा सुनावणी. आणि राज्यात पहिल्याच फावट उजो पालोवपी दळांत बायलांची करतले भरती. गोंयभर नवी 12 फायर स्टेशनां उभारपाची घोषणा. खबरो विस्तारान. सेजान काडिल्ल्या कामगारांच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाक सेजाच्या कामगार संघाची 15 जानेराक बसका जातली. सेजा गोवान आतां मेरेन 1,423 कामगारांक काडल्यात. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान अर्थीक परिस्थितीचे कारण दिवन सेजा कामगारांक काडटा. ह्या कामगारांक कोंत्रादार तरी घेवचे अशें कामगार संघ मागता. काडिल्ल्या मिनाची ई पावणी बेगीन करची म्हण कामगार केंद्र आनी राज्य सरकाराकडे मागतात. आता डिसिजन घेतला. आम्ही आता एक जनरल बॉडी, आम्ही स्वतः आमचे इंटरनल युनियन, आमच्याकडे प्रोफेशनल असो लिडर कोण ना. आम्ही लिडर न्ही, आम्ही एक कामगारांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि आम्ही का प्रत्येक गोष्ट आम्ही कामगारांक विचारल्या शिवाय कसलो स्टेप घेना. तेन्ना आम्ही आता एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग 15 जानेवारीक घेवपाची ठरयल्या आणि आम्ही हो जो इश्यू आता जो कितें चालू आसा, डिस्कशन चालू आहा, हे आम्ही लोकांपर्यंत, आमच्या कामगारांपर्यंत पावयतले आणि कामगारांची जे कितें कामगारांची व्ह्यूज येता त्या प्रमाणे आम्ही पुढे फर्दर स्टेप घेतले. आता ही नोटीस जी त्यांच्यानी गव्हर्नमेंटाने दिल्या तितून आमच्या वर्करांची ले ऑफी खातीर 405 नांवां आहात. हे म्हणजे हे 400, पूण आमचो प्रयत्न आसा ही बाबा 405 लोकां भितर तरी आनी काही कमी जावंक शकता आणि म्हणजे दुसऱ्या युनिटाक खंय तरी एंगेज करूं शकता आमचे कामगार आणि कंपनी बाबा तांकां पॉझिटिव्ह विचार करून थोडे खंयसर तरी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आहात ते कमी करून आमच्या लोकांक हे करता जाल्यार हे आमचे प्रामाणीक प्रयत्न ते हेका आसतले. इतले मजगती सेजा कंपनीक कामगारांक कामावेल्यान काडूंक दिवचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. मात तरी आसतना कामगारांक कंपनी काडत आसा अशें सेजाच्या कामगारांचें म्हणणें. कामगारांक कामार घेवंक ना जाल्यार कोणाकच कंपनीत कामाक वचपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या. हे कामगार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. जी कंपनी कामगारांक कामावेल्यान काडटा तांकां खणीचे लीज दिवचो ना अशें पर्रीकारान सांगलें. पयलीं म्हणलो सीएम पळय आपूण तुमकां म्हणटाले एक सांगता, आपूण तुमकां एश्युरन्स दिता की आपूण तेंचे कडेन उलयता, मॅनेजमेंटा कडेन उलयता, सेंट्रला कडेन उलयता की जे हे ले ऑफाचे तेंच्यांनी ऑर्डर जी काडल्या ती हेअरिंग जायसर तरी तेंच्यांनी कांयच कोणाक करपाचें ना. जर समज एकट्या सुद्धा कामगारांक काडी जाल्यार आपूण ती कंपनी स्टार्ट करूंक दिवचो ना. तरी आसतना आतांचे 15 20 18 लोकांक काडलेले आसा. तेजेर कितें ते सीएमान सांगचें आमकां. कित्याक ते जे कोण कामगार आसा पळय ते हांगासर गोंयचेच आसा, गोंयकारूच आसा. तेंचेर जर अन्याय जाता फाल्यां सकाळी आमचे सगळ्यांचेर अन्याय जातलो. आमी खंयच्याच कामगाराक भितर एंट्री दिवचे ना. आता ते सांगतात की तांकां सोमतीच इफेक्टीव केल्या म्हणून. कायद्यान तशें जायना. कायद्यान तिका 2 म्हयन्याचो टायम पिरियड लागता. त्यामुळे आमी सेंट्रल लेबर कमिशना कडेन उलोवन हो विशय जो पर्यंत सुप्रीम कोर्ट डिसिजन येना तो पर्यंत तो विशय थारावन दवरपाची प्रयत्न करतले. कारण म्हज्या हातान डायरेक्ट ना ते सेंट्रलाच्या हातान. जो मनीस कामगारांक रस्त्यार घालतलो ताका लीजी कित्याक आमी दिवच्यो. त्यामुळे लीज जांकां इंट्रस्ट आहा पळय तेंच्यांनी कामगारांचो इंट्रस्ट लक्षांत दवरचो. टेंडरान आसतना कोट्यांची रस्त्यांची कामां केल्ल्यान जाल्ले पीडब्ल्यूडींतल्या कोट्यांनी रुपयांच्या स्कॅमात क्रायम ब्रँचीन एनएसयूआयचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकाराकडच्यान माहिती आनी डॉक्युमेंट मागल्यात. चर्चिला आड कागाळ ताजी आशिल्ल्यान ताका क्रायम ब्रँचीन शुक्रारा आपोवन व्हेल्लो. ताच्याच कागाळीचेर चर्चिल पीडब्ल्यूडीचो ई पारकार आनी कॉन्ट्रॅक्टरा आड हो एफआयआर घाला. रस्त्याचे 258 कामांचे हे स्कॅम.
PWDचे 300 कोटीचे टेंडर स्कॅमात कागाळ करपी आनी NSUIचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकाराक शुक्रारा क्रायम ब्रांचीन आपोवन व्हेल्लो. ह्या केसीची चौकशी करपाक DYSP सॅमी तावारिसान कवठणकारा कडेन केसीचेर दुकुमेंत मागल्यात. We discussed about some of more documents that are required, and I am in the process of getting more documents pertaining to the particular 258 tenders. And at the same time, he has asked for some original copies of some documents that also I will provide. आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमाव आनी PWDचो आदलो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PT पारकारा आड क्रायम ब्रांचीन सोमारा FIR घाल्लो. चर्चिलान PWDंतल्या हेर अधिकाऱ्यांबरोबर मेळून 300 कोटींची स्कॅम केला. रस्त्याचे कामाच्यो 258 वर्क ऑर्डरी टेंडरां काडिनासतना काडिल्ल्यो म्हणपाचो आरोप कवठणकारान कागाळींत केला. चर्चिलाक अटक करची म्हूण तो मागता. It is a very serious offence. Looting of the state exchequer is not an ordinary offence. It is a serious offence. It is a case of cheating is there. Section 420 is there. Section 403 and 409 of public servants indulging into corruption is there. Prevention of Corruption Act Section 13 is there. So it is quite serious and he should be arrested as soon as possible. चर्चिल देश सोडून वचपाक शकता. क्रायम ब्रांचीन ताचो पासपोर्ट तरी जप्त करचो अशें कवठणकार मागता. I have requested them is to immediately impound the passport of Mr. Churchill Alemao and PT Parker, who is the engineer in the PWD, as they have looted the state left, right and center. The loot is in hundreds of crores, so it is very easy for him to run from India, and that is what will happen if the crime branch doesn't impound their passports. They will run from India. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. लैंगिक अत्याचाराच्या केशीत तेहलकाचो संस्थापक तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय GMFC कोर्टान आनीक 10 दिसांनी वाडयल्या. तेजपालाची न्यायालयीन कादय आज सोंपिल्ल्यान पुलिसांनी ताका कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर हजर केल्लो. फाटलो म्हयनो जालो तेजपाल कादयेत आसा. तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा सुनावणी जातली. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.